जो आमच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप ताचे उपादेश पाळणं ताका मानवता तसले आमी करता जाल्ल्यान जे कितें आमी मागता ते ताचे तावन आमकां मेळटले। ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत्मानून ताणे फरमायला त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय, होच ताचो उपादेश। ताचे उपादेश पाळटले सकड ताचे थंय चियेतात आनी तो तांचे थंय चियेता। ताणे आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय चियेता म्हूण आमी जाणाव। मोगाच्यान हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात। प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हूण पळोवंक तांची परीक्षा करा, कित्याक संवसारांत आतां साबार फटकिरे प्रवादे भरल्यात। देवातावन येताल्या आत्म्यांची वळख तुमी धरची रीत ही जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो हर एक आत्मो देवातावन येता। देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवातावन येना म्हणून सांगेत। तो आत्मो क्रिस्ता विरोध्यातावन येता। तो येतलो म्हणून तुमी आयकला। तो ह्या संवसार येदोळूच आयलोलो आसा। पूण भुरग्यानो, तुमी देवाच्या घराण्यांची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली, कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक। ती संवसाराची देखून संवसाराची भास ती उलयतात आनी संवसार तांकां कान दिता। पूण आमी देवाची, जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता। जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना। हाचे वरवीं सताच्या आनी फटकिऱ्या आत्म्या मदें आसलेलो तफावत आमी पारखिता। देवाचे उतार हे सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। जुवांक धर्ण बंदेंत घाला म्हणले खबर आयकल्या उपरांत जेजू गलिलयाक गेलो। तो नाजरेतांत रावलो ना, भगार जाबूलून आनी नप्तालीचे गडी भितर गलिलया सरोवराचे वेळेर आसलेल्या कफरनाव शहरांत वचून रावलो। अशें जारी जालें इसाया प्रवाद्यान म्हणलें तें। जाबूलूनाचो आनी नप्तालीचो गांव दर्याक वेचे वाटे समकाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव अणभवर्त्यांचे गलिलया। काळोखांत जियेल्या लोकांन देखलो एक व्हड उजवाड, मरणाची सावळी पडल्या गांवांत जियेल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश। तवळतावन जेजू अशे प्रसंग करूंक लागलो, फातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला। उपरांत जेजू तांच्या सिनेगोगांनी शिकयत, राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व थरांची पिडाशिडा घूण करीत आख्ख्या गलिलयांतल्यान भोवलो। ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली आनी थरावळ पिडा आनी कश्टांतेल्यांक आनी दुखीन वळवळतेल्यांक, देंवसार लागल्ल्यांक, मोरलोक आसल्ल्यांक आनी आर मारल्ल्यांक लोकांन ताचे सरशी हाडली आनी ताणें तांकां घूण केली। गलिलया, देकापोली शहरां, जेरुसलेम, जुदेया आनी योर्दान न्हंय पलतडी हेनेचो लोक हारी हारीनी ताच्या फाटल्यान वेतलो। देवाचे उतार हे।